गेले कितलेशेच दीस राज्यात पावसाचो धुमाकूळ चालूच आसा। सोमारा राती वादळी वाऱ्या सयत पावस पडिल्ल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रस्ते, झाडां, पालसणां तशेंच लोकांची घरां कोसळपाचे प्रकार घडल्यात। इतलेंच न्हय जाल्यार पावस मोठो पडिल्ल्यान कुळागर तशेंच बागायतींनी उदक भरून बरेंच लुकसाण जालां। सोमारा राती पावसान पुराय राज्यात धुमाकूळ घातलो। पावसाक लागून वेगवेगळ्या वाठारांनी रस्ते, झाडां, पालसणां लोकांची घरां कोसळपाचे प्रकार घडले। दिवचल शारांतल्या भायलीपेट वाठारांत मध्यान राती एक पोन्ने बंद घर कोसळ्ळें। ह्या घराच्यो वण्टी कोसळून एकामेकांक तेकून आशिल्ल्या हेर 3 घरांची पडझड जाली। मात हे घडणुकेंत कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना। दुसरे वटेन सत्तरी तालुक्यांत पावस आनी वादळी वाऱ्याक लागून घरां, झाडां तशेंच लायटीचे खांबे पडून बरेंच लुकसाण जालां। तशेंच कांय लोकांच्यो बागायती उदकापनाक गेल्यात। कळंगूटच्या खोब्रावाडो वाठारांत रस्तो खचला, ताका लागून ह्या रस्त्यान येरादारी करपी लोकांक धोको निर्माण जाला। जाल्यार फोंड्या ते सावयवेऱ्या वचपी रस्त्यार भूतकाम वाठारांत वडाचे झाड रस्त्यार पडून येरादारीक बरोच त्रास जालो। काल हांगा रातचे जवळ 12:30 पावणे सुमार इन्सिडंट घडला। एक घर ओपन आसलें, पयलींची पोर्तुगीज टायमाची घरां ती पयलींची, तेज्या कारणान दुसऱ्या घराचेर आनी तिसरे टोटल 3 घरांक डॅमेज केला। तेंची कोसळ्ळ्या पावसान। आतां पळोवया सगळे हे बी तलाठी बी येयल्या, आमची JCB बी मागयल्या, आमी पळोवया कशें कितलें हेल्प करूंक मेळटा तितकें करता। पयलींची घरां ती कॅज्युअलिटी कांय ना, कॅज्युअलिटी कांयच ना। ह्या दिसांनी मुसळधार पावसा खातीर हे वेळूस नदीचे उदीक भरलेल्या कारणान झाडां बसोन आमच्या हे कुळागरांत येवन उदीक वर्स दिसाक आतां कितके फावटी येता आनी ह्या म्हाका दिसता 8 फावटी तरी उदीक भरलेलें आसा बागायदारांक। त्या खातीर आमच्या बागायदारांक लाखांची लुकसाण जाल्लेली आसा। आनी तशेंच काल वादळी खातीर आमच्या घराचे पत्रे गेल्लेले आसा, झाडां पडून आनी माडयो बागायदाराक खूब लुकसाण जाल्लेली आसा। म्हाका दिसता 5 लाखाची तरी लुकसाण जाता आनी हे येयल्ले वर्सां घडटा। लुकसाण भरपाई जाता ती तुमी केन्ना अशें सरकारा कडेन बी मागता जे लुकसाण भरपाई जाल्लेले? आमी ते सरकार बरोवन व्हरता पूण ते आमच्या पर्यंत पयशे पावच ना। आमचे टांके घातले भितर सिवरेज प्लांटाच्यो सिवेजाचे प्री प्लॅन। आतां पावस येता आनी ते वयता भितर वचत आसलेले सगळे आहा त्याच रस्त्यार। प्लॅनिंग नासतना काम करप, प्लॅनिंग ना, इट हॅज टू बी प्री प्लॅन फर्स्ट। एक परमनंट सोल्युशन काडचें पडटलें। हे एवरी इयर हिंगा सिंकींग जाता। हो जो चेंबर आहा हिंगा STBचो सिवेजाचो चेंबर, तेजे सायडीकसून असो क्रॅक येता आनी हे आख्खे भितर बसता। हे सेवरेज आनी PWD सेवरेज कॉर्पोरेशन ते आदी हे जायकान काम केल्लें, जायका काम करून गेले। आतां हे कामाक जाले कितली वर्सां? 8 वर्सां कंप्लीट जाता हे काम आनी 8 वर्सांनी हे एवरी सेकंड इयर हे सिंक जाता हिंगा। पडमिक्स घाल रोड पिट्यार म्हणजे एवरीवेअर देर इज अ चेंबर इट सिंक्स। हेचेर म्हाका दिसता आमी स्टडी करपाची गरज आहा आनी आय हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। आमी ताका फोटोग्राफूय दाखयल्या खंय सिंक जाता ते। सो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर अलॉंग वीथ जायका द अर्लियर जायका म्हणजे जायका काम करून गेले पूण तेजे जायकाचे ऑफिशियल आनी सेवरेज कॉर्पोरेशनाचे ऑफिशियल हेंच्यांनी हिंगा येवन हे पळोवपाची गरज आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।